17 जून सकाळी 7:45 वरांचेर धारगळ महाखाजन हांगासर एका कंटेनराक उजो लागलेलो आणि त्याच्या नंतर पेडणे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट अंडर द गायडन्स ऑफ म्हणतात तसो प्रशांत धारगळकर जो आमचो पेडण्याचो सुपुत्र तो ती टीम लीड करतालो तेंच्यांनी वचून तो उजो पालोवपाक यश मेळयलें आणि ताच्या नंतर त्या कंटेनरान पुलीस त्या सायडीर वतकच तांकां कळ्ळें की तो कंटेनर फुल्ली लोडेड विथ लिकर आसा. विविध वर्तमानपत्रांतल्यान बातम्यो आयले की करोडो रुपयांची दारू त्या कंटेनरान मेळ्ळी. ताच्या नंतर जी पुलीस व्हॅन जी वापरलेली ते लिकर सगळे एक्सायज डिपार्टमेंटाक हँड ओव्हर करपाक तेचेय बी म्हणटात तशी तमाम गोंयच्या जनतेन पळयल्ले की त्या पुलीस व्हॅनिकय फिटनेस सर्टिफिकेट नसलेली. हाचेर त्या पुलीस डिपार्टमेंटाची कार्यक्षमता तमाम गोंयच्या जनतेन पळयली. आणि 17 जुनाक सकाळी 7:45 वरांचेर ज्या ट्रकाक उजो लागलेलो त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर कोण आसलेलो, त्या ट्रकाचो मालक कोण आसलेलो, तो ट्रक खंयच्या कंपनी वचून तातून लिकर लोड केल्लेले बॉटल्स आणि तो ट्रक ते लिकर बॉटल्स घेवन खंयच्या स्टेटीन वयतालो, गोंयाच्यान जो भायर वतालो तो खंयच्या स्टेटीन वयतालो, कोणाक सप्लाय करतालो आणि त्या संदर्भात जे विविध प्रश्न जे अनुत्तरीत आसात की आयज उजो लागलो म्हणून ही तस्करी खंय तरी जनतेच्या मुखार आयकली. ह्याच्या पयलीं अशा प्रकारची तस्करी कितली जाली हे गोष्टी सगळे अनुत्तरीतच रावतले. ह्या पुलीस डिपार्टमेंटाची ह्या एक्सायज डिपार्टमेंटाची आमकां कार्यक्षमता पळोवपाची आसा. तेंच्यांनी फाल्यां एक प्रेस एड्रेस करपाची आणि तेंच्यांनी सांगपाचें की त्या ट्रकाचो ड्रायव्हर कोण, ताचो मालक कोण, तो ट्रक खंयसर म्हणटात तसो लोड जाल्लो विथ लिकर, तो ट्रक खंय वतालो, खंयच्या राज्यान वतालो, कोणाक सप्लाय जाताली ती दारू आणि ह्याच्या फाटल्यान जर कोण जर बिग माफिया जर कोण जर आसात जाल्यार तेंचे नांव तमाम गोंयच्या जनते मुखार येवपाक जाय आणि ताच्या नंतर हेंची ट्रान्सपरन्सी ह्या डिपार्टमेंटाची, हेंची सिन्सियरिटी, हेंची ऑनेस्टी आणि हे कितले डिसिप्लिन डिपार्टमेंट गोंयचो मुख्यमंत्री चलयताय तमाम गोंयच्या जनतेक कळटले. ना जाल्यार हो अंधाधुंदी कारभार जशे लोकांनी म्हटलां की लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लेली आसा. लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जाल्लेली ना. लॉ अँड ऑर्डर कॉलॅप्स जावच्या पलीकडे म्हणटात तशी ह्या लॉ अँड ऑर्डर जे हँडल करपी जे मनीस आसात, अधिकारी आसात, तेंचो मिसयूज केलो जाता आणि तेंचो वापर करून अशा प्रकारची तस्करी म्हणटात तशी दारूची आणि विविध प्रकारची हे सरकार करता. हो आरोप उरतलो ह्या सरकाराचे. ताका लागून हेंच्यांनी हे 15 दीस, फाल्यांचो एक दीस जातवत 15 दीस जातले ह्या गोष्टीक. हेचेर मातशी हेंच्यांनी प्रेस एड्रेस करपाची आणि तमाम गोंयच्या जनतेक हेंच्यांनी हे जे सगळे प्रश्न जे अनुत्तरीत आसात ते क्लियर करपाचे.